विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग हरी. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग हरी. तर घुमटमोगी हो ग्रूप आमचो 10 एप्रिल 2020 ह्या दिसा जल्माक येयलो. जो घुमटमोगी आमचो ग्रूप आसा तो आमचो एक रजिस्टर्ड ग्रूप आहा आनी तितून 31 मेंबर्स आसा आनी सगळे गोंयसून सगळ्या क्षेत्रांतले भुरगे आहा. घुमटमोगी हो जो आमचो प्लॅटफॉर्म आसा ते आमी एक पब्लिसिटी पार्टनर म्हणून ऑल गोवा जी कॉम्पिटिशन जाता तांकां आमी प्रमोट करता. तशेंच आमी ऑल गोवा कॉम्पिटिशन ऑर्गनायजूय करपाक आमी तांकां हेल्प करता. तर सगळ्यांक खबर आहा की कोवीड काळ सुरू आशिल्लो आनी सगळे कडेन पॅन्डेमीक आसलें, सो ताका लागून सगळे कडेन मातसो भंय पसारलेलो. आनी वार्षिक आतां इतलीं वर्सां आमची घुमट आरती स्पर्धा ज्यो जायत येयल्ल्यो आसा त्यो खंय ना खंय अश्यो बंद पडलेल्यो, कारण सगळे कडेन भंय पसरलेलो, लोक भायर बी सरनासले. सो ताका लागून आमी एक स्टँड घेतलो की खंय ना खंय ऑनलायन प्लॅटफॉर्म आसात, सो ते ऑनलायन प्लॅटफॉर्माचेर आमची जी घुमट आरती आहा ती प्रमोट जावपाक जाय. सो हे चिंतून आमी 10 एप्रील ह्या दिसा घुमटमोगी ग्रुपाक जल्माक हाडलो. घुमटमोगी जेन्ना आमी फॉर्म केलो तेन्ना तुमकां सांगलें त्या भशेन आमी विचारांचो प्रकल्प फुडें व्हेलो, तशेंच जे लिरिक्स व्हिडिओ आसले ते फुडें येयले. पण सामको मेजर ब्रेक थ्रू, मेजर टर्निंग पॉयंट आसलो घुमटमोगीचो, तो म्हणजे घुमट महासंगम 1.0. तर जशें हांवें सांगलें की कोवीड टायमार घुमट आरती बंद पडलेली, ताका लागून आमी सगळ्यांनी डिस्कस करून गोंयची सगळ्यात पयली ऑनलायन घुमट आरती सर्त ती जावन आसा घुमट महासंगम 1.0. सो ही आमची पयली सर्त जावन आसा, ही आमी ऑर्गनायज केल्ली कोवीड टायमार. ह्या वर्साचें आमचें कॉम्पिटिशन जातलें 8 आनी 9 ऑगस्टाक राजीव गांधी कला मंदिरान. ते सामकेंच व्हडलें म्हणल्यार व्हडलें आसतलें. ह्या कॉम्पिटिशनाक आमकां टोटल 37 एंट्रीज येयल्या. तितून 15 कॉलेजीस आसा, 12 हायर सेकंडरीज आनी 10 स्कुलाच्यो एंट्रीज येयल्या. राजीव गांधी कला मंदिराची जी माची आसा ती सामकी प्रेस्टिजियस माची आसा. तर ह्या आमच्या स्कुलाच्या भुरग्यांक जर थंय परफॉर्म करपाक मेळ्ळें जाल्यार तांकां तेंची पर्सनल एक बरी उदरगत जातली. ताका लागून आमी घुमट महासंगम 4.0 कॉलेज, हायर सेकंडरी आनी स्कूल ह्या 3 कॅटेगरींनी आमी कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केलां. ह्या वर्सा कॉलेज आनी हायर सेकंडरी ग्रुपाक आमी 2 आरती आनी मूक वादन दवरला. तशेंच स्कूल ग्रुपाक 2 आरती आनी एक गजर दवरला. नवो आमी एक कॉन्सेप्ट हाडला, तो म्हणल्यार द्रोणाचार्य चषक. द्रोणाचार्य चषक म्हणल्यार एक नवी कितें तरी आरत जी भुरग्यांनी रचयल्ली आसतली आनी भुरग्यांनी ओन कंपोज केल्ली आसतली, ती आरत आसतली. तर कोण ओन कंपोज आपल्यो आरत्यो किंवा गजर घेवन येता आनी कोणाची बरी जाता ताका हो द्रोणाचार्य चषक मेळटलो. तर कोण विजेते जाता तांकां फ्री ऑडिओ रेकॉर्डिंग बाय शिवत्व स्टुडिओ, फ्री व्हिडिओग्राफी बाय विचित्र स्टुडिओज आनी पब्लिशींग प्लॅटफॉर्म आमचो घुमटमोगीचो मेळटलो. घुमटाचो रील सम्राट म्हणून एक आमचें एक कॉम्पिटिशन जाता. तितून आमी सगळे जे आमचे स्पॉन्सर्स आसा तांकां प्रमोट करता त्या रिलांतल्यान. एवरी इयर आमी एक थीम घेवन येता. लास्ट इयर आमची थीम आशिल्ली श्री कृष्णाचेर थीम आशिल्ली. ह्या वर्सा आमची एक न्यू थीम आसतली. आमचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर ही थीम आसतली. चॅलेंजीस हे आसतात आनी चॅलेंजीसाक कशें फेस करता ते आमचेर आसा. आमचे घुमटमोगीचे जे मेंबर आहा ते आपापले रोल्स जे तांकां दिता ते सारके प्ले करून सगळे सारके करून घेता. आनी पयलीं म्हटल्यार आमकां जो खंयचें कॉम्पिटिशन करपाक एक मेन फॅक्टर जो आहा तो फायनान्स आसता. आनी आमकां फायनान्सान डे वनच्यान हेल्प करी दिला तो म्हटल्यार आमचो राजेश तारकर सर, राजदीप बिल्डराचो प्रोपरायटर जावन आसा. आनी दुसरो म्हटल्यार आमकां कॉम्पिटिशन करलेले एक वेन्यू जाय पडटा आनी तो वेन्यू आमकां कला मंदिरान एवरी इयर आमी तेंचे कडेन अप्रोच केल्ल्या फावटी आमकां तेंच्यांनी सपोर्ट केला. आमचें जें कॉम्पिटिशन आसा ताका स्कूल, हायर सेकंडरी आनी कॉलेजीस पार्टिसिपेट जाता. आनी खंयसर आमकां हेल्प जाय पडली जाल्यार आमकां जे ऑल गोवाचे ग्रूप आसा ते आमकां सदांच फाटीं आसता आमचे आनी सदांच आमकां हेल्प करता. कसली गरज पडली जाल्यार आमकां तेंचो सपोर्ट आसताच. तर घुमटमोगीक ह्या वर्सा 5 वर्सां जाल्लेली आसा आनी 5 वर्सां जाल्ल्या कारणान आमी ह्या वर्सा घुमटमोगीचे एक्सक्लुझीव आरती संग्रहाचे प्रकाशन करतले.
तर ते आमच्या 8 तारीख जे उक्तावण सुवाळो आसतलो तेन्ना आमचे आरती संग्रहाचे प्रकाशन जातले. तर त्या आरती संग्रहान आमचे गोंयच्यो ज्यो पारंपारीक आरती आसा तेंचो समावेश आसतलो. घुमट मोगीची जर्नी म्हणल्यार सगळ्यान स्टार्ट जशें हांवें सांगलां की 2 मेंबरान स्टार्ट जाल्लो हे एक प्लॅटफॉर्म किंवा हे एक हो ग्रूप 2 मेंबरान स्टार्ट जाल्लो. आयज 31+ मेंबर्स आसा. तर हेज्या वयल्यानूच कळटा घुमट मोगीचे जो प्रवास आसा तो कसो वाडला तो. तर पयलीं स्टार्टींग म्हणजे जेन्ना आमी सुरू केलें तेन्ना आमी ग्रुपांक अप्रोच करताले की अशें अशें आहा, तुमचें कितें शेअरिंग आहा तें आमकां सांगा अशें. सो आज असो येयला की गोंयान मॅक्झिमम जे आल्बम्स येता किंवा कॉम्पिटिशन्स आसता तेंचे सगळ्यांचे पब्लिसिटी पार्टनर आमी घुमट मोगी आसता. जेन्ना घुमटमुगीचे ऑनलायन कॉम्पिटिशन जाल्लें तेन्ना हांव एक पार्टिसिपंट असो जाल्लेलो की जस्ट हांवें आमचे असले एक ग्रूप आसा धाकटोसो, त्या ग्रुपाक तेंची व्हिडिओ काडली, एडिटींग करून बीन तेंची आमी सबमीट केल्ली. तेन्ना आमी पार्टिसिपेट जाल्लेले आनी 2 रावंड कितें तरी आमी क्वॉलिफाय जाल्लेले आनी लास्टाक मागीर कितें तरी वोटिंगा खातीर भायर पडले. आनी थंयसून आतां म्हाजो हांगासर जो प्रवास जाला फ्रॉम पार्टिसिपंट टू वायस प्रेजिडेंट ऑफ घुमट मोगी, सांगून खूब प्रावड दिसता की एका टायमार हांव पार्टिसिपंट जालो आनी आतां हांव टीम मेंबर आसा, ऑर्गनायझर आसा. घुमट महासंगम जेन्ना आमी स्टार्ट केलो तेन्ना फक्त आमचे कडेन 2 मेंबर आशिल्ले. ते 2 मेंबरांतल्यान ही जी आमची टीम आसा ती स्टार्ट जाल्ली. थंयच्यान मागीर पयलें कॉम्पिटिशन जाता तेन्ना आमचे कडेन 10 मेंबर रेडी जाले. तशेंच आमी एवरी इयर फुडें फुडें सरत रावले तेन्ना आमचे कडेन 10च्यान मातशी टीम आनीक व्हडली जाली आनी आतां मेरेन आमचे कडेन 31 मेंबर्स आसा. टीम ही आमची वाडत चल्ल्या. आमचो जो घुमटा खातीर मोग आसा घुमट मोगीच्या नांवान हो आमचो गोंयभर वाडत चल्ला. स्टार्टींग आमकां थोडे स्ट्रगल्स करचे पडले. जेन्ना टीम आमची बारीक आसली तेन्ना आमकां खुबशे म्हटल्यार कामां करपाक और बाकीचो जो भायल्यान हेल्प जाय आशिल्लो तेन्ना मातसो कमी पडटालो. जेन्ना आमकां खुबशे आमच्याच जे आमचे फ्रेंड्स आसा तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केलो. सपोर्ट करून आमची टीम वाडत गेली. आमी स्टार्टींग जेन्ना कॉम्पिटिशन ऑनलायन केल्लें तेन्ना खूब बारीक स्केलार आशिल्लें कॉम्पिटिशन. आतां जेन्ना नेक्स्ट कॉम्पिटिशन केलें तेन्ना मातशे हायर लेवलाचेर पावले आमी. हायर लेवलाचेर पावून आमचें कॉम्पिटिशन आतां जे न्यू जातलें तें ऑन ग्रँड स्केलाचेर जातलें. आमचो जो ट्रान्सफॉर्मेशन आसा फ्रॉम स्टार्टींग टील हें आमकां म्हणल्यार खूब स्ट्रगल केल्या आमच्या सगळ्या भुरग्यांनी. स्ट्रगल हो आमचो म्हणल्यार खूब त्रास काडल्या ह्या लेवलाचेर पावपाक आमची टीम. अशेंच आमचो ग्रूप आमी वाडयत आसा. फुडल्या वर्सा तेज्यान व्हडलो आमी करतले. ह्या वर्सा व्हडलो जातलोच बट आमी व्हडल्यांतलो व्हडलो अशें करपाक शकता की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्डान सुद्दां आमचें नांव येवपाक शकता. सांगपाचें म्हटल्यार घुमट मोगी म्हाज्या खातीर एक ग्रुपूच न्हू तर तो एक इमोशन, तो एक कल्चरल मुवमेंट तुमी म्हणूंक शकता आमच्या खातीर आनी सगळ्यां खातीर. ऑल गोवाचे जे ग्रुप्स आहा ते सगळे जाण आपआपल्या ग्रुपांनी डिवायड जाला पूण एक म्हण आसा डिवायडेड बाय ग्रुप्स आनी युनायटेड बाय घुमट मोगी. हो घुमट मोगी जो आहा तो सगळ्यां खातीर एक युनायट रावपाक एक प्लॅटफॉर्म. घुमट मोगी हो प्लॅटफॉर्म जितूंतल्यान जे तरणाटे भुरगे आसा ते तांकां एक बरो प्लॅटफॉर्म फुडें सरपाक मेळटा. आनी हो जो प्लॅटफॉर्म आसा हो आमी स्टार्ट केला तो आमी असोच फुडें व्हरतले आनी तितूंतल्यान बऱ्या भुरग्यांक घडयतले. की हो आमी घुमट मोगी जो जल्माक घातलेलो तो प्लॅटफॉर्म एक सगळ्या गोंयकारांचो इमोशन एक तो जाला आयज. आनी आयज पुराय गोंयकारांच्या तोंडार गांवांनी घुमट मोगी सगळ्या भुरग्यांच्या तोंडार आसा. जे मेंबर आमचे जे वाडत गेले ते सगळे स्वताहून येयल्या. तर जर आमचे सगळे मेंबर जर पळयत जाल्यार अशे मेंबर आहा की सगळे ईच एंड एवरी आमचो जो मेंबर आहा तो केन्ना ना केन्ना घुमट आरती परफॉर्मन्स केला ऑर केन्ना ना केन्ना तेंच्यांनी खंय तरी परफॉर्म केला. सो आमचो जो ईच एंड एवरी मेंबर आहा ते सगळे एका पेक्षा एक कलाकार आसा. घुमट मोगीचो खंयचोय प्रयोग आसूं जावं तो घुमट महासंगम आसूं जावं आनीक आमी कितें करता खंय दुसऱ्या ग्रुपांक ऑर्गनायझिंगेक हेल्प करता आमकां जे आमचे जे टीम मेंबर्स आहा ते सारके निस्वार्थ भावान घुमटा कडेन मोग दाखोवन आपले सगळे जाण डिफरंट कडेन कामाक आसता. इवन आमचे मेंबर्स जे आहा ते भायर बेंगलोर पुण्या सुद्दां आसा पण ते जेन्ना आमचो इव्हेंट आसता तेन्ना आपली लीव घालून स्पेशली येता ते कॉम्पिटिशनाक हातभार लावपाक.
तर हेज्या वयल्यान आमचे ईच एंड एवरी मेंबराचो घुमटा वयलो मोग दिसून येता. ते एक सामकें युनीक म्हणजे आमी केल्लें म्हणटा ती ड्रोनान आमी आमची जर्सी रिवील केल्ली. ओके, सो जर्सी रिलेटेडूच एक असो इन्सिडंट आहा जो म्हाका सांगनचो दिसता की आमी फाटल्या वर्सा तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की आमी घुमट मोगीची न्यू जर्सी इंट्रोड्यूस केल्ली. तर जेन्ना जर्सी इंट्रोड्यूस केली तेन्ना सगळ्यान पयलीं आमी आमचो डिझायन दिलो आनी डिझायन दिलो तेन्ना आमकां 10 सॅम्पल जर्सी येयल्यो. त्यो आमकां जाय तश्यो आमच्या मना सारक्यो आहल्यो आनी आमी कॉम्पिटिशन डे जर्सी वांटपाच्यो आहल्यो. कांय कारणांक लागून जर्सी पावूंक ना, सो आमी सेकंड डे ऑफ कॉम्पिटिशन वांटपाच्यो आहल्यो. सो डे 1 रातच्यो जर्सी येयल्यो, ज्यो 150 काय कितें जर्सी आहल्यो त्यो सगळ्यो जर्सी येयल्यो आनी हांवें जी आमची सॅम्पल जर्सी येयल्ली ती घातलेली आनी आमचो जो रुद्रेश आसा तेणी जी आमची त्या टायमार येयल्ली ती जर्सी घातलेली. पण आमी दोगूय जाण एकामेकाक फेस करून आहले, पण पळोवंक गेल्यार दोनूय जर्सींचो जो पॅटर्न आसलो आनी कलर सामको डिफरंट आहलो. तर त्या टायमार आमकां खूब वायट दिसलें, कारण आमी सगळे जे आमचे मोगी आसा तांकां आमी आपयले जर्सी व्हरपाक, पण हो प्रॉब्लम जालो म्हणून आमकां तांकां जर्सी दिवपाक मेळोंक ना. पण अशें जालें की जेणी आमकां जर्सी केल्ल्यो तेणी सुद्दां आमकां खूब सपोर्ट केलो. आमकां तेणी थोड्याच दिसा भितर आमकां तेणी ज्यो आमकां जाय तश्यो जर्स्यो आमकां दिल्यो करून तेणी, प्लस जे लोकांनी जर्सी ऑर्डर सुद्दां केल्यो तेंच्यांनी सुद्दां सारको आपलो म्हणटा तसो पेशन्स दवरलो आनी आमचो जो प्रॉब्लम आसलो तेंच्यांनी सारको अंडरस्टँड घेवन सगळ्यांक आमच्यो जर्स्यो पावल्यो फायनली. लास्ट इयर आमी एक न्यू कॉन्सेप्ट ट्राय केल्लो, स्प्लिट स्क्रीन, आनी तो खंयच्याच घुमट आरतीन आजून पर्यंत कोणी ट्राय करून नासलेलो. तो आमी जो मॉडर्न कितें जाता कॉन्फरन्स येते थंयसरलो कॉन्सेप्ट आमी हांगा ट्राय सोदताले. आनी अशें जालें की बिफोर द इनॉग्रेशन फंक्शन थंयसर आमी सगळ्यांक फाटी हाडलेले आनी ते ओपन करून आमी तांकां एंटर करपाचें आसलेलें, पूण ते मेकॅनिझम घट जालें, ते ओपनूच जायना जालें. पूण देवाच्या कृपेन ते ओपन लास्टाक जालें आनी आमचो जो कॉन्सेप्ट आसलो तो आमकां कितें दाखोवपाक जालें, पोर्ट्रे करूंक जालें, ते बरें ग्रँड जालें. इन्सिडंट म्हटल्यार लास्ट इयरचोच इन्सिडंट. आमी आमचें इनॉग्रेशन फंक्शन चालू आशिल्लें आनी चीफ गेस्टाक आमी जे मोमेंटो दिता ते आमचे फावूं नाशिल्ले. स्पेशल थँक्स आमच्या सुरज पिंगे सराक, जो आमचो कंपेरर आशिल्लो. तेणेन जो त्या टायमार आमकां जो सपोर्ट केलो तो टायम आमचो एडजस्ट करून घेतलो आनी देवाच्या कृपेन खरेंच देव पावलो आमकां की त्या टायमार सारके जो मुमेंट येता त्याच टायमार आमकां आमचे मोमेंटो त्या टायमार वेन्यूचेर पावले आनी आमकां ते दिवपाक मेळ्ळे. हो एक बरो चॅलेंजींग असो हें आशिल्लो. अशी मिस्टेकी ह्यो कॉम्पिटिशनाक जाताच, तितूंतल्यान आमकां शिकोवंक खूब कितें मेळटा. अशें जालें म्हणटकूच आमकां एक हें मेळटा की जी आमची मिस्टेक जाता ती आमकां फुडें इम्प्रूव करपाक. प्रिपरेशन म्हणजे आमचे स्टार्टींग ऑफ द इयर आमची जी एक मिटींग जाता तितून आमी फूल जे आमी इयर कितें करलें तें आमी एक डेटा काडटा आनी मागीर बजटींग करता, तेजे कितें आमकां कॉस्टींग येता ती कॉस्टिंग्स काडटा आनी मागीर फर्स्ट आमी जे करता ते वेन्यू आमचो बूक करता. देन आमी स्पॉन्सरशिपाक वयता आनी फुडलो मागीर जो कितें ट्रॉफीचो कॉन्सेप्ट आसता, कितें आमचो डेको जो कितें आसता ऑन स्टेज, कितें आसता, कितें आमकां गरज पडटा, मागीर आमी तसो फूल प्लॅन आउट करून सगळ्यो आमच्यो ड्युटीज आहा त्यो आमी डिस्ट्रिब्यूट करता. 8 आनी 9 ऑगस्टाक आमचें कॉम्पिटिशन राजीव गांधी कला मंदिरान जातलें. ओके, आमचें कॉम्पिटिशन स्कूल लेवल, हायर सेकंडरी लेवल आनी कॉलेज लेवलाचेर जातलें. हेका मेन म्हटल्यार आमी भुरग्यांक ह्या कॉम्पिटिशनांतल्यान फुडें सरपाक एक बरो प्लॅटफॉर्म दिता, न्यू इनोवेशन हाडटा. ह्या वर्सा आमी मूक वादन भितर एड केलां, सो भुरग्यांक मूक वादन हें कितें तेवूय भुरग्यांक शिकपाक मेळटलें. तितूंतल्यान न्यू जे यंग भुरगे जे रेडी जाता फॉर ऑल गोवा घुमट आरती ग्रुपां खातीर तांकांय बीन हें एक इन्स्पिरेशन आसतलें, एक शिकपाक मेळटलें तितूंतल्यान. बरें दिसता सांगपाक की इतलीं वर्सां आमचो जो घुमट महासंगम जाला किंवा आनी कसले प्रयोग जाल्या, तर त्या प्रयोगान जे भुरगे यंग भुरगे पार्टिसिपेट जाले ते आयज गोंय पातळीवर ज्यो स्पर्धा जाता थंय आपलें नांव करता, तर तें पळोवन खरेंच खूब बरें दिसता. तर आनीकूय सांगूंक सोदता की घुमट ह्या आमचे सद्याक तरी गोंय पुरतेंच गोंयान आमच्या गाजता, तर हे घुमटाक नॅशनल लेवल सुद्दां व्हरपाचो आमचें सद्या प्लॅनिंग चालू आसा.